निमाणे फोंडेच्या क्रांती मैदानाचे लोकार्पण जाले एकदाचे। आमदार मंत्र्यांनी एकमेकाक तोमणे मारून क्रांती दिसाच्या आदल्या साजे सुवाळो जालो। मुख्यमंत्री पर्रीकार, मंत्री फ्रांसिस, रवी नाईक, सुदीन ढवळीकार आणि स्वातंत्र्य सैनिकाच्या हजेरेत 5 कोटी मोडून नव्या केल्ल्या मैदानाचे उक्तावण जाले। प्रोजेक्टाचे मेंटेनन्स आणि फंड कितलो आसा तो पळोवन प्रोजेक्ट हातात घेवचो म्हण पर्रीकार उलयलो। क्रांती मैदान आमकां कसलीच क्रांती जावना, हांगासर क्रांती कसलीच घडली ना। हो जागो हेजो पोंडा म्युनिसिपल कौन्सिलाचो जागो म्हण आमकां नाका आशिल्लें तें हांगा जाल्लें तें आमी थंय केलें। आतां रिपेर करतना मातशा परते म्युनिसिपालिटी तें थंय व्हरतले हांगासर, कित्याक ती सेफ जागा आनी देखीक त्या म्युनिसिपालिटीचे आनी ते म्युनिसिपालिटीचे लोकांक ते जे आसा ही आमची प्रॉपर्टी, लोकांची प्रॉपर्टी उरलेली आहा ती म्हाका सद्या जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर आसता ताका याद उरना, पूण तेणें आतां मुख्यमंत्री म्हणून ती आमची उरलेली जमीन जी आसा मनोहर पर्रीकर आमकां ती दिवची आनी उदक सुद्दां आमकां जे आसा भरपूर मेळपाक जाय। सुदीन ढवळीकार प्रयत्न करतलो, कित्याक PWD मिनिस्टर तो तेणें आमकां उदक दिवपाक पैसे खंयचे हाडटा ते आमकां नाका, तो मनोहर पर्रीकार। पूण एकूच गोष्ट हांव हांगा मुद्दम सांगपाक सोदतां की फोंडे शहरान जेन्ना क्रांती मैदान आसा आनी क्रांती मैदान फोंडा नगरपालिकेचे जाग्याचेर आसा तेन्ना हो कार्यक्रम घडोवन येता हें सांगपाक सुद्दां आमचे माननीय मुख्यमंत्री आमकां सांगचे पडटा। हाजी इल्लीशी खंत नगरपालिकेक आसा। खरें म्हणजे हांव एकाच शब्दांत हांगा कितें जालें तें सांगता। 6वीच्या लग्नाक 1000 विघ्नां। हांव एकाच शब्दांत उलयना आनी कांय उलोवना। एक नाका आशिल्लो मनीस जेन्ना सावथ पिडियेंत आसलो की तो कितें करूं शकता आनी काफेदारिया ताणें तातूंत एड केलें। आतां म्हाका सांगात, स्वातंत्र्य सैनिकाच्या मैदानाचेर काफेदारिया हांवें घालपाचें? आमचो लोहू मामलेदार दार मारून भायर सरलो पिडियेचे मिटिंगेक आनी हांव हँड्सअप म्हणटा ताका। ताणें प्रत्येक फावटी म्हाका हातभार लायला। ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लान जर फोंडे जाता आसत हांव सगळें विसरतां, कारण त्याची गरज आसा। आनी बेटा हायस्कुला कडेन जें कितें जाता तें सॉर्ट आउट करपाची आवश्यकता आसा आनी तुमकां जाय तेन्ना हें मैदान घेयात। म्हाका मैदान घेवन घराय वचपाचें ना। म्हजे की 231 मेंबर जे स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून रजिस्टर जाल्या तातले 10 हुतात्मे जाल्या ज्यांनी प्राणार्पण केलें, आपलो सगळो संवसार वाऱ्यार उडयलो। तांकां हांगा कितें तरी आसचें अशें प्रत्येक सिटीजनाक दिसपाक जाय। ह्या एका तत्वाचेर हांवें हो प्रोजेक्ट केला। खूब जाणांनी टिका केली, आज जो फुडलो जो पोल आसा ताचेर सिंह बसले म्हणून टिका केली। ते सिंह बसले हाजो अर्थ कितें हे सुद्दां त्या टिकाकारांनी लक्षात हाडूना। पण फोंड्यान आयजूच क्रांती जाली, मुद्दम ढवळीकार बसला राधिका त्या स्टेजीर आहा। म्हाका ते अशी युती जी आहा ती फोंड्या खातीर उरची। PWD म्हणजे PWDचे न्हय अशें काम केल्लें पॉलिटिक वर्क। त्यामुळे ताज्या बद्दल PWD खात्याचे अभिनंदन करता की हाज्या फुडें खंयचेच म्हणजे खंयचो हाज्या फुडें म्हणजे आयच्यान न्हय पण एक दीस तो धरता आमी त्या दिसा नंतर जे नवीन प्रोजेक्ट येतले त्या खंयच्याच प्रोजेक्टाक ताजो मेंटेनन्स जर तूं प्लान बरोबर नासत, मेंटेनन्सा खातीर पयशे बरोबर नासत जाल्यार तो प्रकल्प हातांत घेवपाचो ना। या प्रकल्पाचो खर्च आणि ज्या पद्धतीन तो केला ताचेर कितलो तेपूच जालो राजकीय वाद चल्ला। ते फाटभुंयेर फोंडेचे नगराध्यक्षाक मात कार्यकर्त्यांनी काळे बावटे दाखयले। तिणें खंय ह्या प्रकल्पाची वाट लावपाचे बरेच यत्न केले। क्रांती मैदानाचे सुशोभीकरण जे जावपाक फोंडेची नगराध्यक्षा राधिका नायक सदांच ओपोज करताली
आनी आमी अशें आयकलां की तिका हांगा व्यासपीठार गव्हर्मेंट बसोवपाचें आसा. आमचो पूर्ण ताका विरोध आसा. जो मनीस पयलीं पासून ज्या प्रकल्पाक विरोध करतालो ताणें व्यासपीठार बसचें न्ही. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.